नमस्कार, येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। शिक्षण, IT, शेतकी उद्देग मळार गोंयकार तरणाट्यांनी जावचे सक्रिय। गोंय जावंक जाय आत्मनिर्भर, सगळ्यांनी मिळून भार उखलचो। 18 जून क्रांती दिसा मुख्यमंत्र्याचो उलो। ऑनलायन शिक्षण बंधनकारक ना, रेग्युलर क्लासी घेवपा विशीं रोखडोच निर्णय। मुख्यमंत्री म्हणटा भुरग्यांनी पालकांनी हुस्को करचो न्ही, गांवांनी रेंज मेळना ताका लोकूय जबाबदार। सेलिब्रिटी इन्फिनिटी क्रुजान 1400 गोंयकार तारवटी गोंयांत। MPTच्या धक्यार क्रूज गोंयांत थेट क्रुजान येवपी तारवटींची पहिली बॅच। कोविड टेस्ट उपरांत ऑफ बोर्डिंग। हांगरभूंय वेबसायटीर कोंकणी खबरो साहित्याच्या वेबसायटीर एकमेव कोंकणी दिसाळ्याची एकमेव वेबसायट कोंकणी नेटिझन्सांच्यो शुभेच्छा। राज्यपाल मुख्यमंत्र्यान केली तुस्त। पश्चिम घाट सांबाळपा विशीं गाडगीळ समितीच्यो शिफारसी पूर्ववत करच्यो म्हूण NGO एक्टिव्हिस्टांनी घाल्ले याचिकेचेर गोंय धरून 6 राज्यांक सुप्रीम कोर्टाची नोटीस। गोंयच्या तरणाट्यांनी शिक्षण, शेतकी, IT उद्देग मळार सक्रिय जावंक जाय। अर्थीक गतिविधींक सहभागी जावंक जाय। गोंय आत्मनिर्भर जावंक जाय। क्रांती दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो उलो। गोंयाक सगळ्या मळांचेर फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार 18 जून क्रांतीत सगळ्यांनी वांटो घेतलो तसो आतांय घेवपाची गरज मुख्यमंत्र्यान 18 जूनाचे क्रांती दिसा हुतात्म्यांक आर्गां ओंपतना उक्तायली। आमी पळयता की मुक्त गोंय हें स्वयंपूर्ण करपा खातीर आयच्या तरणाट्यांक फुडें येवपाची गरज आसा। आमी जशें म्हणटा की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत म्हटलां, त्या धर्तीचेर गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। हांव गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांक उलो मारता की स्वयंपूर्णते वटेन वचपा खातीर तांच्यांनी हातभार लावचो। गोंय सरकार पुराय ह्या सगळ्या तरणाट्यांच्या बाजून आसा। मागीर ते सगळ्या क्षेत्रांत आसतले। आमी जशें म्हणटा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी फार्मिंग, MSME, उद्योग, इन्व्हेस्टमेंट, IT, शिक्षण ह्या सगळ्या क्षेत्रांत जर भरारी दितले, आमी भरारी मारतले आसत जाल्यार गोंयच्या तरणाट्यांक फुडें येवपाची गरज आसा। तेन्नाचे तरणाटे 1946 गोंय मुक्तीखातीर खेळिल्ले, आतांचे तरणाटे गोंय स्वयंपूर्णते वटेन फुडें वतले अशी हांव तांचे कडेन आशा व्यक्त करता। मडगांव लोहिया मैदानाचेर उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी हेर आमदारांनी आर्गां ओंपलीं। सुवाळ्याक येवंक दिले ना म्हूण स्वातंत्र्य सैनीक बेजार। शेती मळाचेर आमी खुबशें कितें करूं शकतात। आयज एक बरी दिसता आमकां आमचे हांगा आमचे लिडर ऑपोजिशनूय आसात, जे दिगंबर कामत आसात, आदले शेतकी मंत्री आसात, उपमुख्यमंत्री आदले विजय आसात, गोंयचे आमदार आमचे आसात, क्लिफ आसात, बाकीचे कलेक्टर आसा, SP आसात, नगराध्यक्ष आसात। पूण आयज सगळ्यांनी एकच हांव उलो मारतलो हांव गोंयकारांक, ह्या क्रांती दिसाकच आयज आमी कृशी क्रांती, आमी कृशी भितर क्रांती करपाची गरज आसा। स्वातंत्र्य सैनिकाच्या ज्यांनी सॅक्रिफायस केलो तातूंतले खुबशे जाण हयात ना, तांचे खातीर स्किमी आसात, हें आसात, पूण तांकां जॉब तांच्या भुरग्याक एकूय भुरगो जॉबा शिवाय उरपाक जायना। हांव एकदां स्वातंत्र्य सैनिकांक घेवन आमी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक घेवन एकदां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें, चीफ मिनिस्टराक मेळिल्लें आनी तेन्ना ताणें आश्वासन दिल्लें की आपूण जाता तितले बेगीन स्वातंत्र्य सैनिकाचो हो अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न सोडयतलो म्हणून। आनी त्या उतराचेर तांणी तेन्ना तें एजिटेशन चलतालें तें सुद्दां बंद केलें। म्हाका दिसता आज खरी परत गरज आसा की ह्या वर्साक ह्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जॉब मेळोवन दिवपाची। आज सरकारान आपयलें ना न्ही, आयलें ना जाल्यार येता आशिल्लें। म्हणजे वयाची अट जी दाखयली तुमी ती तुमच्या म्हणजे तुमकां स्वातंत्र्य सैनिकाची जर काळजी आसा जाल्यार ताका घरा कडच्यान हाडपाचो आनी कार्यक्रम जाता कडेन पावोवपाचो। ही अवघ्या 10-15 स्वातंत्र्य सैनिकाची गोश्ट आशिल्ली। खुद्द मडगांवांत 4 ते 5 स्वातंत्र्य सैनीक ह्या प्रोग्रामाक हजर आसता। हे स्वातंत्र्य सैनिक आमचे आसा आनी जे हयात ना हांव तांकां सगळ्यांक नमन करता। तेणें आपली रक्त सांडला, आपले सगळे सर्वस्व दान केल्लें आसा आनी आयज तांकां बंधन केल्लें आसा, येवपाक दिलें ना। आमी मागिल्ले कलेक्टरा कडेन एटलीस्ट 2 फ्रिडम फायटर प्रत्येक ठिकाणी येवचे, ते आमचे मदीं आसात न्ही।
आमी तेंचे नंतर आसतले तांकां अलाउड तुमी केला तांकां गाडी घोडो जावन तुमी हांगा हाडपाचे आनी तांकां हांगा तुमी जो मान जो आमी लोह्याक दिता वंदना दिता ती अभिवादन तांकां करपाक दिवपाचें हें जालें हेजे फुडें आमी खपोवन घेवचें ना. फोंड्याक क्रांती मैदानाचेर मंत्री गोविंद गावडे नार्गां ओपली. ती जावपाक शकता कारण कसलेच तरेचे वखद नासतना आमी ह्या सगळ्या उदकापासून मुक्त करपा खातीर आमी सगळ्यांनी हातान हात घालून काम करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. टिका करप हें फक्त राजकीय हेतून आसता पूण आमी टिका करिनासतना तेजेर उपाय योजना कितें सजेशन्स दिवप आनी बरें कारण हो राजकारण करपाचो हो वेळ न्ही. आमी फक्त सल्ले दिवपाचें काम फुडें करचें न्ही आनी सल्ले आपापले गांव आपापलो वाडो आपापलो शेजार धर्म आमी पाळप ही आजचे घडी खूब महत्वाची आसा. चीनी उत्पादनाचेर बहिष्कार घालचो म्हूण मोगोचो फुडारी आदलो मंत्री दीपक ढवळीकाराचो क्रांती दिना दिसा गोंयकारांक उलो. फोंडा मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आमी आज हांगा आर्को ओंपपाक आयिल्ले आसा. आज देशाचेर एक मोठें संकट आयिल्लें आसा. चीन भारत देशाचेर अप्रत्यक्ष रित्या आक्रमण करपाचो प्रयत्नात दाखयता. पयलींच चीनान सगळ्या जगाक कोरोनाच्या माध्यमांतल्यान एक व्हायरस दिल्लोच आसा. गोंयांत हांव जनतेक सगळ्यांक आव्हान करता की त्यांचे जे गुड्स आसा मागीर मोबायल म्हण कितले ते तरेचे जे वस्तू आसा त्यो बॅन करात म्हण. आयच्यान ह्या क्षणाच्यान तुमी ते बॅन करचे सगळ्यांनी. इतल्यान तांकां धडो शिकतले अशें आव्हान आमी करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ऑनलायन शिक्षण बंधनकारक ना. नित्याच्यो क्लासी घेवपा विशीं रोखडोच निर्णय जातलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. भुरगीं आनी पालकांनी हुस्को करचो न्ही. 10वी-12वेचो चड हुस्को कोरोनाचें संकट निसतल्ले कांय शाळांक उरिल्लो अभ्यासक्रम पूर्ण करूंक लायतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. गांवांनी रेंज मेळना ताका खंय लोकूय जबाबदार. एड्युकेशनाचेर अजून पर्यंत आमी केन्नाच्यान सुरू करपाचें हो डिसिजन घेवना. गोंयांत काही भागात काही स्कुलांनी एडेड आसतले अनएडेड आसतले. ह्या स्कुलांनी आपलें ऑनलायन एड्युकेशन सिस्टम जरी सुरू केली म्हणजे कॉन्क्रीट बाबा ऑनलायन केलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं उरलेल्या भुरग्यांक आमी जशें म्हणटा की सिलेबस लॉस जावचो न्ही. 10वी आनी 12वीच्या बद्दल आमकां चड चिंता आसा. तर ताजें एरेंजमेंट जें आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत परत ऑफलायन किंवा क्लासरुमांतल्यान हें सगळें पॅन्डेमीक सोंपल्या उपरांत कंपल्सरी त्याय स्कुलाक आमी करपाक लायतले. ताजेर कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर थोड्या दिसाच्या भितर आमी येवपाचें. ऑनलायनच्या बाबतींत कंप्लेनी आसतल्योच कारण जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां सगळे कडेन एवेलेबल जाय तितक्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. बट ताका एक कारण आमचे लोकूय आसा हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. जेन्ना जे टावर घालपा खातीर ज्यो कंपनी ज्या जाग्यार गेल्या तांकां विरोध करपी लोकूच आसा. कंपल्सरी ऑनलायन एड्युकेशन करूंक ना. पयल्यान पयलीं म्हणटा एड्युकेशन डिपार्टमेंटान खंयसरूच हें ऑनलायन एड्युकेशना हें कंपल्सरी करूंक ना. म्हणून सांगता की आमी एकदां स्कुलां सुरू जाल्या उपरांत ज्यो गजाली करपाक जाय डिसिजन घेवपाक जाय एड्युकेशन म्हणून त्यो गजाली नक्कीच 10वी आनी 12वीच्या भुरग्यां खातीर जर सिलेबस चुकला आसत जाल्यार त्योय गजाली तांच्या खातीर करूंक जाय. कोंकणीतलें एकमेव दिसाळें भांगरभूंय वेबसायटीर भांगरभूंय वेबसायट लॉन्च केली. आतां मोबायल ई गॅझेटांचेर भांगरभूंय एखाद्या कोंकणी दिसाळ्याची ही संवसारांतली एकमेव वेबसायट. राज्यपाल सत्यपाल मलीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी लॉन्चिंग जालें. आतां लोकांक हे वेबसायटीर आसा थंयच्यान खबरो आनी बाकीचें साहित्य वाचूंक मेळटलें. कोंकणी नेटिझन्सांच्यो शुभेच्छा. 18 जून क्रांती दिसा फोमेंतो मिडियाचें कोंकणी दिसाळें भांगरभूंयच्या वेबसायटीचें लॉन्चिंग जालें. सुवाळ्याक राज्यपाल सत्यपाल मलीक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भांगरभूंयचो संपादक पांडुरंग गांवकार, प्रुडंट मिडियाचो संपादक प्रमोद आचार्य बाकीचे आशिल्ले. भांगरभूंयच्या कोंकणी सेवेच्या वावराची तोखणाय करतना मानेस्तांच्यो गोंय आनी गोंया भायल्यानूय शुभेच्छा. सुवाळो लायव्ह जाल्ल्यान सोशल मिडिया वरवीं हजारांनी कोंकणी वाचकांक ह्या सुवाळ्याचे साक्षीदार जावंक मेळ्ळे. पूण आयचो दीस खास आनी त्या खास दिसाक हांव सुरवात करतना म्हाका मनोहर राय सरदेसाय यांची ती फामाद कविता याद जाता जी 18 जून जाचे पयलेंच कडवे आशिल्लें. उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून भावा तुका याद आसा 18 जून. आमच्या गोंयची भास राजभास ही कोंकणी आणि कोंकणीन हे एकमेव खबरापत्र आसा जें भांगरभूंय
आमचो असो हावेस आसा आमी असो निश्चय केला की हे खबरापत्र समेस्त गोंयचे समेस्त गोंयकाराचे जावचे ते कोणाच एका ठरावीक हेच्या पुरते मर्यादीत नसचे अशा हेतून आमी हे काम चलयलां. त्या शिवाय ह्या वेबसायटी शिवाय आमी फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान गोंयकारां मुखार रावतले. आनी एकदां अपील करता सगळ्या गोंयकारांक की भांगरभूंय फाटल्यान जशी आमची कंपनी, जशें आमचें वेवस्थापन आनी जशे आमचे सगळे घटक उबे रावले आसात तशेंच गोंयकारांनी आमच्या फाटल्यान उबे रावचे इतली अपील करता. हांव परत एकदां फॉमेंतो मिडियाच्या पुराय टिमींक आनी खास करून अवधूत बाब तिमलो, अंबर बाब तिमलो आनी तांच्या मिडिया टिमीक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी भांगारभूंय म्हणजे जसो म्हणटा आमी गोंय हें खरोखरूच भांगराची भूंय आसा. कदाचित लोकांक भांगार कितें तें खबर ना. हांगा पिकपी मायन हें आमचे भांगरा पेक्षाय चड आसा. हांगा पिकपी भात शेती ही आमच्या भांगरा पेक्षाय चड आसा. हांगा पिकपी आमचे काजू ह्यो ताज्याय पेक्षा मोल आसलेलें हें भांगार आसा. आनी म्हणूनच तर ही खरोखरूच भांगराची भूंय आसा. आनी ह्या भांगराच्या भुंयेक म्हणजे अशाच पद्दतीत फुडें व्हरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार सदांच आसतलो. Very happy and must appreciate Fomento Media to have sincerely worked towards protecting the regional language of Konkani and Marathi and successfully running Prudent Media, Bhangar Bhui, Goan Varta and Sindhudurg Live. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रेमंड फिलिप फर्नांडीस उपसभापती इजिदोर फर्नांडीसाच्या पुताची अव्वल कारकून म्हूण केल्ली वादग्रस्त नेमणूक निमाणे रद्द. वेंचून काडिल्ल्या उमेदवारांतल्यान उपसभापती पुताचें नांव कापलें. रेमंडचें नांव कापून 27 मायाक 15 जाणांचें फायनल लिस्ट आयलें. जॉबाक ताणें लायल्या ती लखनौच्या भारतीय शिक्षा परिषदेची BA डिग्री बनावट म्हूण 14 मायाक ताका उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याची नोटीसूय केल्या. पश्चिम घाट सांबाळपा विशीं डॉ. माधव गाडगिळाचे मुखेलपणा खाला तज्ञ समितीन केल्ल्यो शिफारशी पूर्ववत करच्यो म्हूण गोवा फावंडेशन आनी हेर 26 संस्था एक्टिविस्टांच्या याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टाची नोटीस. पश्चिम घाटांतल्या गोंय धरून 6 राज्यां आनी रानां पर्यावरण मंत्रालयाक नोटीशी. सरन्यायाधीश शरद बोबडेचे मुखेलपणा खाला 3 जुइजांचे खंडपीठान नोटीस काडली. फक्त 57,000 चौखण किलोमीटर न्ही जाल्यार गाडगीळ समितीन थारायल्ल्यो पुराय 1,29,000 चौखण वाठार संरक्षीत करचो म्हूण याचिका. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. मडगांवां लोहिया मैदानाच्या कामाक फंड दिवन काम जाग्यार घालून घेवचें म्हूण राज्यपाल सत्यपाल मलिकाची मुख्यमंत्र्याक क्रांती दिसा सुचोवणी. लोहिया मैदानाचें काम कमिशन मेळना जाल्ल्यान आडावन उरलां म्हूण गोवा फोर्डाच्या विजयाचो आरोप. मंत्री आसतना खंय ताणें इतिहासीक म्हत्वाच्या ह्या मैदानाच्या कामाक फुडाकार घेतिल्लो. गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलीक राम मनोहर लोहियाक मानपी, स्वता लोहियावादी. गोंयचो राज्यपाल जाल्लो तेन्ना तो स्वता लोहिया मैदानाचेर वचून आयिल्लो. भांगरभूंय वेबसायट लॉन्चिंगाच्या कार्यावळीर राज्यपालान लोहियाच्यो यादी काडल्यो. सब उनसे प्रभावित रहते थे और मैं तो यहाँ गवर्नर बनने के तत्काल बाद मडगांव गया था और उनका जो पार्क है जिसमें उनकी मूर्ति है उस पर फूल चढ़ा के आया था. अभी भी मैं CM साहब से कह रहा था कि उसके ब्यूटिफिकेशन का आपने कुछ रुपया अलॉट किया है तो उसका जरा काम चलवा दीजिए. खैर विजयान खंय मंत्री आसतना ह्या कामाक फुडाकार घेतिल्लो. चालू सरकारा कडेन कामच फुडें धुकलना. तो टेंडर क्लियर जायना. टेंडर आमचेच एक फातोडेच्या मनशाक मेळिल्लो आहा. आज मेरेन टेंडर कित्याक जायना? कित्याक ते कमिशन तो दिवपाक तयार ना. आमी ताका सांगला लोहियाचें काम तरी करता आनी लोहिया मैदान जर रिफर्बिश करता थंय तरी कमिशन दिवनाका. हे कमिशनाचे सरकारान आपल्याक ल्हान कमिशन मेळूंक ना म्हणून इतले एक कर्मकट्टे इतले उकलेक पावल्या की तांकां गव्हर्नरान सांगून पसून ते कमिशन सोडनात तशें आनी तो 5 प्रोजेक्ट क्लियर जाले. सो ही आज आमची गोंयची अवस्था की सामकें करप्शन म्हणटे फास्ट फॉरवर्ड आहा. 2020 क्रिकेट मॅची भशेन हे 2020 वर्सान हो सरकार करप्शन करता आनी लोहियाक पसून ते सोडनात. जो लोहिया ते म्हणटात ताणें क्रांती हाडली आनी गोंयाक फायनली सुटका मेळ्ळी. तो असलो हो सरकार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सेलिब्रिटी इन्फिनिटी क्रुजांतल्यान सुमार 1400 गोंयकार तारवटी सकाळीं गोंयांत पावले. क्रूज MPTचे बर्थार लागल्या. गोंयांत थेट क्रुजान येवपी ही तारवटींची पयलीच बॅच. तांकां अजून देंवयल्ले ना. आदी सगळ्यांची कोविड टेस्ट जातली. रिपोर्ट येतकूच तांकां देंवयतले. आनीक 2-3 दीस तरी वतले. पुलीस आनी हेल्थाचे ऑफिसर MPT बंदरार आसात. इट इज वेसल ही बोट आता मुंबई साकून येयल्या. अरावंड 1450
गोवन सीफेरर्स. सो आतां तेंची हांगासर टेस्ट जातली कोवीड टेस्ट जाल्या उपरांत तांकां SOP जो फॉर्मुलेट केला स्टेट गव्हर्मेंटान आनी तुमकां खबर आसतली चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी अनावन्स केल्लो आसा. सो टेस्ट रिजल्ट येना बरोबर तांकां एज पर दी SOP दी प्रोटोकॉल वील बी फॉलोड. आमकां हे सगळे टेस्ट करपाक DHS आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचो फूल सपोर्ट आनी कॉपरेशन मेळ्ळो आसा. सो बेसिकली द फूल टीम इज ओवर हियर नाव एंड इट वील टेक टायम बट मोस्ट लायकली द कलेक्शन ऑफ द सॅम्पल्स वील be completed in a day's time. If required, the spillover will be done in the next day. And the results accordingly, once the results are declared, the required and the laid down SOP will be followed. Sir, will it take about 4 or 5 days for these people to come out of the vessel as of now? Now, as I told you, it depends on the test results. Suppose if the test result is negative, then they will be allowed to get out. And as laid down the SOP, they will undergo home quarantine. Suppose if the test is positive, then definitely the SOP says they have to be shifted to COVID. तारवट्यांच्यो फॅमिली कितले दिसूच जाले तांच्या मनशांक रावताल्यो. कांय जाण पयसल्यानूच क्रूज धक्याक लागला ती पळोवंक भुरग्या बाळांक घेवन मुरगांव पावले. Very excited. Waited for quite some time for my husband to reach. As you can see, the kids are quite excited to finally at least see the ship dock. It's quite a relief. At least these guys have come home safely. So yeah. How long have you been waiting here? We've just come Okay. here because my husband just called and told me that they are docking finally because of the rough weather they couldn't dock. So he just gave me a call, so I just came to see. Has he told you how long it will take for him to come home? Not really. Nothing Okay, so certain you come yet. with your kids now. Yeah. Kids Since are very I stay happy. in Vasco, so I saw it's closer, so I just came so they could see the ship also. Kids are also happy looking Yes, at the they're ship. very happy, very happy. They're trying to figure out where their father is exactly. They cannot. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. कळंगूटचो आमदार, वेस्ट मॅनेजमेंट आनी RDA मंत्री मायकल लोबोचो ब्रेस्तारा वाडदीस जालो. गोंयभरच्यान मायकलाक वाडदिसाची परबी. वाडदिसा निमतान मायकलान ताच्या मतदारसंघात कांय कामां चालीक लायलीं. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, BJPचो अध्यक्ष तानावडे धरून आजी माजी आमदारांच्यो मायकलाक शुभेच्छा. मायकल 44 वर्सांचो जालो. Michael Lobo, Minister for the Ports, Minister for the Solid Waste Management, RDA, वेगवेगळी खाती तो सांबाळटा. सगळ्या गोंयकारांक सदोदीत आपलोसो दिसपी म्हणजे सगळ्या धर्माच्या, सगळ्या जातीच्या, सगळ्या लोकांक इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट अँड क्रीड सदांच सगळे सण आसतले, उत्सव आसतले, आपल्यापणान लोकां मदीं वचपी, लोकां मदीं मेळपी आनी बरेचशे फावटी सगळ्या लोकांची कामां करपी. आज ताच्या वाडदिसाच्या निमित्तान ताका उलोडीत परबी आनी अशेंच मिनिस्टर म्हणून खूब खूब वाडदिवस आमकां दोगांयकूय साजरे करपाक मेळचे आनी येता तो काळ अजुनूय बी ताच्या बाबतींत नवीन नवीन म्हणटा तशें आनीकूय बी भर ताच्या उदरगतीक पडची. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.